आमची जी होर्डिंगां आसा, बॅनर आसा, ताजेर आमच्या लिडराच्या मुखार काळें फासलां, कट केलां. हे काळें फासून कांय जावपा ना, कित्याक पयर गोंयचो आदलो गव्हर्नर सत्यपाल मलीक जी, जो BJP अपॉयंटी आशिल्लो आनी जो गोंयांत आसतना ताणें BJPची राजवट हांगा पळयल्या, ह्याच मुख्यमंत्र्याच्या अंडर ताणें सरकाराचेर काळें फासलां. ते काळें कशें काडटले? आमचें बॅनर जर काळें केलें आनी आमचें बॅनर जर कापलें जाल्यार तें आमी काळें फासपाक शकता हांगच्यान आनी बॅनर आमी रिप्लेस करूंक शकता. तें व्हडलें न्ही, कित्याक हे इनटॉलरंट बिहेवियर जो आसा हो सगळ्यांक खबर आसा BJPचो. सो तुवें आमच्या हाका बॅनराक काळें फासलें आनी बॅनर कापले, कांय जावपा ना. पूण सत्यपाल मलिकान ह्या सरकाराच्या तोंडाक जें काळें फासलां तें कितें? दुसरी गोश्ट, सरकाराचे तोंडाक जें काळें फासलां ताजेर हांची जाप ना, ताजेर हांचें कांय म्हणणें ना. हांचें जें वागणें आहा तें लोकशायेंत बसना. आज जे आमी गोंयांत पळयता, ममता दिदीचे आमचे जे तृणमूल काँग्रेसचे बॅनर आसा, ममता दिदीच्या चेहऱ्याचेर जे काळें फासलें गेलां, पिजल्या आनी नाका जाल्ले बुरशे बुरशे थंय बरयल्ले आसा. खरें म्हटल्यार ममता दिदी वेस्ट बेंगालची चीफ मिनिस्टर आसा. सबंद भारतांत एक बायल मनीस जी आज ह्या BJP सरकाराचेर सामकी तडफदार अशी तांकां प्रत्युत्तर दिवपाक उबी आसा. भारतभर आज तिजें नांव आसा, एक बायल मनीस आसा. आनी म्हाका दिसता हें भाजप सरकाराचें कल्चर आसा की बायलांक हो तांकां केन्नाच रेस्पेद दिवपाक कळना. आनी गोंयांत जर आमी पळयलें, कितल्या बायलांक आज तेणी विधानसभेन तेणी चान्स दिल्लो आसा. फक्त बायलांक हे पार्टेच्या कामा खातीर वापरप आनी फक्त हेंच्यांनी अशें बायलांच्या विरोधान काम करप. म्हणून तर आज गोंयांत बायलांचेर क्रायम रेट आसा तो पळयत जाल्यार कितलो वाडलेलो आसा तो पळयात. हांव भाजप सरकाराचो निशेध करतां. खरें म्हटल्यार तेणी एक प्रोटोकॉल पाळूंक जाय. शी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बेंगॉल. हें करिनासतना ओपनली तांच्यांनी अशें डिफेस केलें आमचे बॅनर, होर्डिंग्स. पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां, गोंयचे लोक सगळे पळयतात, गोंयच्यो बायलो सगळे पळयतात. आनी आज जर तुमी पळयलें, तृणमूल काँग्रेसान ऑलरेडी हांणी डिक्लेअर केल्लें आसा 50% बायलांक आज हांगा तृणमूल काँग्रेस फुडें हाडटली. आज 2 दिवसापूर्वी हे पोस्टर निघालंय. तुम्ही एका प्रकारे BJPला हे दिलंय का, आव्हान दिलंय का? अशा प्रकारे दिसतच नाही तुमचा फोन. एक कार्टून आशिल्लो थंय दिदीच्या पायापना इवन प्रायम मिनिस्टर तुम्ही आता म्हणले की ती CM तिच्या फोटोवाचेर केन्ना काळे हे करप ना. पूण तुमच्या पार्टीन स्वता देशाचो PM आसा, होम मिनिस्टर, तेका दिदीच्या पायापना दाखयले. ते कितें, तेजेर तुमी कितें सांगतली? आमी खंयच्या बॅनराच्या अंडर बसल्या? गोवा तृणमूल काँग्रेस, सारकें? गोवा तृणमूल काँग्रेसीन खंयचोच असलो पोस्ट घालूना. इट्स अ कॉन्ट्रोवर्सी. Please understand. हांव सांगता तें. Please understand. Hear me out. Hear me out. Please hear me out. Please hear me out. And I think Yatish will say it much better. I can't speak in Kong. Please hear me out. What did I say just before this? We are not the perfect. We are not perfection. If something went up for a few minutes and it was removed, not even by the party, it was not from the Goa TMC, by the way, and even if something went up, we had the humility and the grace. If you think it was incorrect, it was removed, and you move on. Please understand this very, very carefully. This is the press conference of the Goa TMC. 1 minute, let me finish. Let me finish. If you have the grace, sir, since you asked the question, at least listen to my answer, then Yati should answer also. If you have the grace to remove it
within minutes. You have to have the grace. You have to have the dignity to say you are not perfect. Only Modi and Amit Shah are perfect. We all have our imperfections. We don't claim we are perfect. So please understand this and take it in that spirit. Please take it in that spirit. Will the BJP now repair all those hoardings which are here, which are hurting Goan businessmen? Have the humility. Have the humility to say you can make an error and correct the error and move on. Okay, in that spirit.